लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 11 अध्याय 11 ते 13 वाक्य. तुमच्या मध्ये कोण बापय आपलो पूत मसली मागीस जाल्यार ताका मसले बदलाक जीवदाळ दीत, वा थांती मागीस जाल्यार ताका विचू दीत. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा बापाच्या मोगा विशयंत. फादर गॉड्स लव. देवातय विविध धर्म विविध रितींनी ताचे ते संबंध जोडच्या विशयंत विविध एक लॉजिक या रिजनिंग या एग्जाम्पल्स दिता, उदाहरण दिता. जावंक पुरो थोड्या कडेन तो सांगता जावंक पुरो तो एक राय आमी ताची प्रजा. पूण स्वामी जेजू ताच्या या संवसारी ताच्या शिकवणेंत सबार कडेन तो बाप हा म्हणटा, आमचो बापय म्हणटा. राय आनी प्रजाचें तो सांगना. आमी पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तकांत सल्मांव राय एकदम जाणवंत राय. पळयत पुस्तकाच्या चरित्रेंत एकदम जाणवंत राय. पूण तो राय सरले उपरांत ताचो पूत रेहोबाम राय जाता. आमी पळयता इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 10व्या अध्यायांत. थंयसर लोक येवन ह्या सल्मांव रायाच्या पुता कडेन म्हळ्यार तो सरला, ताचो पूत रेहोबाम राय जाला आनी ताचे लागीं म्हणटा, तुज्या बापायन आमकां मुस्तू कश्ट दिलें, मुस्तू आमचे कडेन टॅक्स कलेक्ट केलें. जर तर तुज्या बापायन केल्ल्या वज्याचे की आमकां तें वजें हळू करचें जाल्यार, आमचे कडेन तें कितें वसूल करचें उणें करचें जाल्यार हांव मी तुजी सेवा करूंक तयार आसा. आनी रेहोबाम राय सांगता, हांव तुमकां 3 दिसा उपरांत सांगता. मलगाड्यांक तो आपयताना विचारता. मलगाडे म्हणटात नाका, तूं तांचें उणें करचें बरें म्हणटात. पूण हो रेहोबाम राय उरिल्ल्या कडेन ताच्या सांगाता ल्हान व्हड जाल्ल्या कडेन विचारता आनी ते म्हणटात, तुवें सांगूंक जाय, तूं उणें केल्यार तूं चलवताय, तुवें सांगा जाय. जर तर पळय म्हज्या बापायन केल्ल्या टॅक्साचे की हांव चड तुमचे कडेन सूंक वसूल करता. म्हज्या बापायच्या त्या पेंकटाचे की रुंद म्हजें ल्हान बोट आसा. म्हज्या बापायन केल्ल्या सूंक वसूल केल्ल्याचे की आनीकय चड रितीन हांव तुमचे कडेन मारतलो. जर तर ताणें सुंकान तुमकां मारलें जाल्यार हांव जरबतांनी तुमकां मारतलो आनी असली जाप दिवंक सांगता. आनी ह्या प्रमाणे 3 दिसा उपरांत लोक येत आसतना असलीच जाप ओ राय रेहोबाम सांगता. हांगा आमकां कितें पळोवंक मेळटा मोगाचें न्हू, कितें पळोवंक मेळटा. विशेश जाणवायेचो जावन आशिल्लो तो राय, संवसारार भारी एक व्हडलो नवाडदीक जावन आशिल्लो राय, ताच्या फर्जेक ताणें कश्ट दिला. ताच्या फर्जेक ताणें कश्ट दिला. उपरांत सल्मावन मात कश्ट दिलें, मात न्ही उपरांत आयिल्लो राय कश्ट दिता. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा, रायाचें होलिके या तसलो संबंध तो दाखयना. तो बापय म्हणून देवाक तो उल्लेख करता, बापय म्हणून उल्लेख करता. तो म्हणटा, स्वामी जेजू शिकयतना म्हणटा, जर तर तुमी मसली मागते जाल्यार मसले बदलाक जीवदाळ तुमी कांय दितात. तुमी संवसारीक बापय. जर तर मसली सरतना तुमी संवसारीक बापय जर तर जीवदाळ दिनात तर. जर तर थांती मागतना भुरगीं विचू दिनात तर सर्गीचो बापय
कितलो बरो आनी कितले बऱ्या तरान तुमकां दीत तो तुमचो खरो बापूय म्हणटा. आनी एकटी थोडे फावटी एग्जाम्पल आमी पळयता. धनी ह्या साकराचें उदाहरण दियेतालें. तो जावन आसा धनी आनी तुमी जावन आसात गुलाम म्हणून. पूण स्वामी जेजू आयच्या वचपान सांगता तुमी जावन आसात भुरगीं आनी तो जावन आसा बापूय. तो जावन आसा बापूय. जर तर धनी आनीक नौकार जाल्यार कितें जाता. धनी ताजो अधिकार दाखयता. नौकरान सांगलें काम मात करी जाय. नौकरान कितें केल्यार ताका कितलें तें केलें काम ताका शाबासकी ना, ताका मोग ना, ताका केवळ सांबाळ मात. नौकरा कितें आसा सांबाळ आसा पूण मोग ना. पूण बापूय जाल्यार कितें आसा. बापूय जाल्यार सांबाळणी कितें बापायचें आसा सगळें आपल्या भुरग्यांचें जावन आसा. आनी थंयसर मोग आसा. मोग आसा. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा तुजो देव तुजो बाप जावन आसा. बापूय जावन आसा. तुवें त्या प्रमाणे चिंतसय. जेजू म्हणटा आपूण त्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता त्या इगर्ज मात एक पवित्र सभेक ब्रायड या व्हंकल म्हणलें जाल्यार तो न्हवरो जाता. संबंद एकामेका एक जावन आसचें संबंद. या तो म्हणटा जेजू म्हणटा हांव तुमचो इश्ट जावन आसा म्हणटा. पूण देवा बापाक म्हणटा तो जावन आसा तुमचो बापूय. तो जावन आसा तुमचो बापूय. आनी त्या देखून स्वामी जेजू कित्या खातीर तो बापायचो संबंद आमचे लागीं दवरता. बापूय जावन आसा मोगाच्या न्हू आमकां ल्हान जल्माथावन अकरेच्या पर्यंत तो आसता म्हणसर पळयता. आमकां बापूय आसता म्हणसर आमकां पळयता. आमी उस्तूर घालनातलीं एक ल्हान भुरगीं जावन आसतना थावन आमकां तो फोर्स करता, वाडयता आनी आमकां जाय जाल्लें हर एकी तो दिवचो तसलो एक विशेश संबंद जावन आसा. एक नीज घडीत तुमच्या मुखार हांव एक दवरूंक आशेता. ती जावन आसली तारीख डिसेंबराची 7 तारीख 1988 1988 वर्स आर्मेनियांत एक व्हड भुंयकांप जाता. व्हडलें एक भुंयकांप जाता. आनी ह्या भुंयकांपे वरवीं 25 तावन 30,000 लोक मरता. 25 तावन 30,000 लोक मरता. आनी भुंयकांप 8.2 रिएक्टरांत दाखयता. इतलें पॉवरफूल ती भुंयकांप. आनी भुंयकांप जालें कळी जालें सो बापूय आपल्या भुरग्याच्या इस्कलाक धांवता. आनी थंयसर वचून कितें पळोवं. थंयसर पळयलें जाल्यार सगळें तें इस्कलाचें काट्टून पडलां. खंयच निशाणी ना. खंयच्याच भुरग्यान वांचत आसली निशाणी ना. सगळीं सांगतात कांय न्ही वाचूंक साध्य आसना भुरग्यांनी. सगळें काट्टून पडलां. इतलो लोक मेला त्या देखून कांय करूंक साध्य ना. ओ बापूय कितें करचें म्हणटा आसतना ताका ताज्या पुताक ह्या बापायन ताज्या पुताक दिल्लें उतार उडास येता. आनी ताणें सांगलें जावन आसा केदाळय तुका गरज आसल्यार हांव तुजे सांगात आसा. आनी ह्या बापाय कितलें कळवळटा की केदाळय तुका गरज आसल्यार हांव तुजे सांगात आसा. आनी आज कितें पळोवंक सगळें काट्टून पडलां. लोक मेला. भुरगीं नपयस जाल्यांत. आनी असले ह्या संदर्भार ओ बापूय सावंदी म्हज्या पुताक हांवें सांगिल्लें केदाळें हांव तुजें सांगता आसा. आज हांव कशें फाटीं वचूं. सकडी म्हणटात तूं फाटीं वच जालें कांय करूंक जायना फाटीं वच. हांगा आतां डेंजर आसा. जर तर तूं रावशी जाल्यार परत तांकां भुंयकांपांनी जावचें चान्स आसा. तुमी जाणात भुंयकांप वयर भुंयकांप फटाफटा जावन आसता. जावचें चान्स आसा. डेंजर आसा. त्या देखून तूं हांगा जावन वच. बापूय म्हणटा ना हांवें बस दिल्या. आनी तो पिकास खाण घेता. उस्तिता मोगाच्यान उस्तूंक प्रारंभ करता. लोक म्हणटा तुका तकली सोमाना. काल्याक तूं उस्तिताय खंयच चान्स ना. बापूय म्हणटा ना तुका सही करूंक तुमकां साथ जाल्यार करा.
म्हाका तुमी कांय सांगनाकात. आनी थोडे येवन म्हणटात नाका आतां न्हू करशी जाल्यार आणकी चड थंयसर उपास जातात, हांगासर आनी लोक पडटा आनी पडटा आनी तेंची समस्या जातात, हांगा गालट केलो तूं एक हांगा तावन वच. पूण ओ बापूय एकलो तूं खुणूंक प्रारंभ करता आनी खरो न्हू कितलीं वरां 8 वरां करता, कांय मेळना. 12 वरां करता, कांय मेळना. 24 वरां करता, कांय मेळना. 36 वरां करता, कांय मेळना. 38 वरां करता आसतना 38 hours जाल्ल्या कुडले एक थाळो आयकता. वो भोव मारता, कालेंग एक भोव मारता, भुरग्याचें नांव काण भोव मारता आसतना तो म्हणटा डॅड आय एम हियर, हांव आसा हांगा आसा, हांव आर्मंड हांगासर आसा डॅड म्हणटा. आनी ह्या बापायक खुशी जाता. आनी हो भुरगो मेळटा आसतना थंयसर उलोवंक मेळटा आसतना तो म्हणटा थंयसर 33 जाणां आसलीं आमी डॅडा, आतां हांगासर आमी खाली 14 जाणां मात्र आसा, 14 जाणां मात्र आसा. आमी ह्या भुरग्यांक सांगिल्लें जर तर म्हजो डॅडा आसा जाल्यार जिवंत उरला जाल्यार तो खंडीसवनी आमकां सोडोवंक येतालो, म्हाका तो खंडीसवनी सुटका दिवंक येतालो. ताणें म्हाका वाग्दान दिलें, प्रॉमीस केल्लें, पुता खंयच्या काळार जाल्यार खंयचे कश्ट येयले रे पुता हांव तुजे लागीं आसा, हांव तुजे लागीं आसा म्हणलें. आनी तें म्हाका उडास आसून हांवें म्हज्या भुरग्यांक सांगिल्लें कितेंय जावं दी म्हजो बापूय जर तर जिवंत आसा म्हाका खंडीसवनी भायर हाडटा. कित्याक थंयसर भुंयकाम जर काडटोन पडटा आसतना एका त्रिकोणा शेपार एक गॅप थंयसर एक पडुल्लो आनी त्या गॅपा भितर ही काडटोन पडटा आसतना गॅपा भितर ही भुरगीं आशिल्लीं. मोगाचें न्हू तो बापूय 14 जाणां भुरग्यांक थंयसर तो भायर काडटा. कित्याक ताणें एक वाग्दान दिल्लें. कितें दिल्लें? आर्मंड खंयसर तूं गेल्यार हांव तुजे सांगात आसा, खंयच्या कश्टा वेळार हांव तुजे सांगात आसा. नो मॅटर वॉट आय विल बी देर म्हूण सांगिल्लो तो बापूय. त्या भुरग्याक भूक म्हूण चिंतिनातल्या 38 वरां तो कोणून तो भितर वेता. मोगाचें न्हू हें काल्पनीक गडीत न्ही, ही एक चरित्रां. तुमी जर तर इंटरनेटार पळयल्यार तुमकां चरित्रां मेळटा. आनी असलो मोग जावन आसा एका बापायचो आपल्या भुरग्या वयर. तर स्वामी जेसू म्हणटा तुमी मनीस जावन असलो मोग दिवंक सक्सेस जाल्यार सर्वेस्पोर देव सर्गीचो बाप जावन कितलो तुमचो मोग करचो ना, मोगाचें न्हू, कितलो मोग करचो ना. त्या देखून सामथेवाच्या 6व्या अध्यायान 4थ्या वाक्यान स्वामी जेसू म्हणटा थंय संबंद बापायस आनी भुरग्याचो उल्लेख करून म्हणटा तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लो पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. लोकांक शिकोवन दितना म्हणटा पळय तुजो बाप तो, तुजो धनी न्ही, तुजो राय न्ही, तुजो आनी कोणेंगे न्ही, तो तुजो जावन आसा बापूय. परत तो म्हणटा स्वामी जेजू आपल्या शिकोवणेंत त्याच अध्यायांत 6व्या अध्यायान 6व्या वाक्यान म्हणटा पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रेग धार दंप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. हांगासर म्हणटा तो जावन आसा बाप आनी तूं जावन आसा पूत, तूं जावन आसा धूव. दुसरो खंयचोय संबंद न्ही. एक बापायचो आनी भुरग्याचो संबंद तुमचे भितर आसूंक जाय आनी त्या देखून सगळें बंद कर आनी त्या बापा लागीं संबंद थंय दवर. मागणें कितें करीचें म्हूण शिकयत आसतना तूं म्हणटा पयलें वाक्य सुम्या जेजून सांगचें म्हज्या बापा म्हूण सांगना. मागतना तुमी अशें मागा जेजूच्या बापा म्हूण सांगना. तो म्हणटा आमच्या बापा आमी भुरगीं आनी तो जावन आसा बाप. कित्या एका बऱ्या रितीर समजणे बरीत चिंतपानी कितल्या विशिश्ट एका गुंडायचे चिंताप दवरनो तो सांगता. मोगाचें न्हू कित्या खातीर स्वामी जेजू ताका बाप म्हणटा. फादर इज अ प्रोवायडर. आमी इंग्लिशान पळयलें जाल्यार फादर
इज अ प्रोवायडर आणि म्हणटा सामातेवाच्या 6व्या अध्यायांत 26 अध्यायांत म्हणटा पळया अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनांत लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजायनांत तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कित्येकी उत्तीम जर तर असल्यांक तुजो बाप पोसता जाल्यार ताजे की उत्तीम तुमी म्हजी भुरगीं आनी भुरग्यांक तो पोसचो ना गी आनी असलें पिंतूर तुका आनी म्हाका आयच्या दिसा सर्वेस्पर सुमी जेजू आपल्या देवा लागीं असलो एक संबंध जोडूंक सांगता मोगाच्या न्हू परत तो म्हणटा सामात्याच्या 18व्या अध्यायांत 14व्या वाक्यांत म्हणटा तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणीय एकलो नाश जायना म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी हांव जावं दी तूं जावं दी कोणूच नाश जावन असो ही जावन आसा हर एका बापायची आशा ही हर एक जावन आसा बापायची आशा पूण एक राय जाल्यार व्हडली एक प्रजा गेल्यार व्हडना आमी भारत देशांत पळयता सरकारांचो आसा जायते लोक मेल्यार कितें आमकां मेळटा मोगाचें न्हू कितें मेळटा पूण हांगासर आसा एक पिंत्र आयता स्वामी जेजू तो जावन आसा बापय जर तर भुरगे मरा जाल्यार बापय कितलो कळवळून रडटा मोगाचें न्हू पूण राय तसो रडोवंक साध्य ना कोणाचे प्रजा सरला ताचो तो पूत सरला जाल्यार तो रडता मोगाचें न्हू आनी त्या देखून म्हणटा एका व्यक्तीक नाश जावंक सोडिना हांव आनी तूं खंयतीन आसा जाल्यार म्हजो तुजो बापूय बेजारेन तो म्हाका तुका पळोवन आसा म्हजो पूत इतलो कंतिश्ट कित्याक जाला म्हजो पूत अशें बेजारायन कित्याक बसला म्हजे लागीं कित्याक येवन म्हजे लागीं कित्याक उलयना आनी त्या खातीर स्वामी जेजू म्हणटा कितलें बरी उदाहरण आपल्या बापाय विशयी सांगता आनी म्हणटा वेचीक पुताचे ओपार सांगता तो आनी म्हणटा पळया तो बापय सगळें आपलें म्हणून आसलें सगळें विकून गेल्ल्या त्या कालवून गेल्ल्या त्या बापायक तो पूत खेदाळा आपली सूक उळकोवन फाटी येता बापूय कितल्या मोगान आमी करता पळय आमी जाणा मोगाच्यान मुस्तुपणी वचला तरी पूण एक घडी ह्या नियाळ करचे खातीर एक 3 वाक्य वाचून आसा मोगाचें न्हू सांलोकाच्या 15व्या अध्यायांत 20वें तावन 23 वाक्य म्हणटा पूत घरांत रावन पयस आसतनाच बापूय ताका देखलो ताजें काळी सुरसुरलें धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली ताजो उमो घेतलो तवळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाच्या आनी तुजे विरोध पापा धरलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही पूण बापूय आपल्या साकराक आपोवन सांगी लागलो वेगीं वसा आनी आसल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाण ताका न्हेसया ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचें घाला सरबेसो एक पडको मारा हाण मारा आनी खावन जेवन गम्मत करया कित्याक ओ म्हजो पूत मोन पावलो तो आतां जिवन जाला इंस आयच्या दिसाळी करता मोगाचें न्हू केदाळा हांव आनी तूं त्या सर्वेस्परा देवाक एक बापय म्हूण पिंत्रायता ताणें दिल्ली देणी आमी जाय जाल्ले बरें उपयोग करना आमच्या इश्ट मंत्रा लागीं उपयोग करना आमकां नाका जाल्ल्या सवयांक उपयोग करना आज म्हजी आनी तुजी कूड अस्कस जाल्या पिडेस जाल्या आर्थीक संकश्टान बुडल्या हांव विविध तराचे धग कश्ट आमी भोगून आसा आनी स्वामी जेजू म्हणटा तो तुजो बापूय त्या बापाय लागीं धांवून ये पुता आनी म्हणून बाबा हांव आयच्या दिसा फाटी येता आज म्हजो आनी तुजो ह्या घडयेचो संबंद तूं म्हजो बापूय आनी ह्या ओपारेन स्वामी जेजू म्हणटा एक नवें व्यक्तित्व त्या मनशाक दिता कितें दिता नवें व्यक्तित्व बरो एक दोगलो घालता पोटा मदीं घालता थांडो दिता मोचें दिता नवें व्यक्तित्व दिता तसो सर्वेस्पर देव आयच्या दिसा म्हाका आनी तुका तो बाबा डॅडा बाबा म्हूण हांव आनी तो उलो मारता आसतना ह्या घडी सर्वेस्पर देव बाप म्हाका आनी तुका नवें व्यक्तित्व मोगाचें दिता आज म्हज्या आनी तुज्या मुखार देवा विशयी कशें पिंतूर आसा मोगाचें न्हू आमच्याच कोशरदाक आमी विचारया देवाक आमी कशें पिंत्रायलां जर तर आमची दिश्ट आमी आमच्या फाटीं जिविताक गुंडायली जाल्यार आमकां कश्ट दगद मेळ्ळ्या वेळार आमी चिंतलें की तो एक हारामी राया वरी
कांय काकाक पडोना, म्हाका कांय दिसना, म्हाका इतले कश्ट जाता, म्हजी भुरगीं, म्हजी बायल, म्हजी आवय, म्हजे बापय, म्हजे मोगाची इतले कश्ट जाता. हो हार्ड टफ एक व्यक्ती म्हणून, एक रफ अँड टफ एक धनी म्हूण हांवें तुवें चिंतलें मोगाचें न्हू. एक घडी आमी नियाळ करीसे फाटल्या जिविताक हांवें तुवें एक सवळी केलीसे मोगाचें न्हू. एक हांवें तुवें त्या देवाक कांयच फिकीर नासलो, कांय आमचे विशयेन गण्य करिनासलो. एक देव म्हूण म्हाका तुका बोगलांक येवं मोगाचें न्हू. कशें आमकां कितें जाल्यार आमच्या रायाक कांय पडून वचना, सरकाराक पडून वचना म्हूण थोडे फावटी आमी चिंतून आसा, आमी उलयता. तस प्रमाणे म्हाका तुका बोगलांक गी. म्हाका न्ही अशें जाता आसतना म्हज्या देवाक कांयच पडून वचना म्हणलें बरी, म्हाका तुका बोगलांक गी, म्हाका तुका बोगलांक गी मोगाचें न्हू. आमी आमकांच आमी विचारूं जाय, कसलें एक पिंतूर हांवें देवा विशयेन दवरलें. फाटल्या म्हज्या जिवितांत विविध कश्टां संकश्टांनी सुखान दुखान वता आसतना हांवें कसलें पिंतूर म्हज्या देवा विशयेन हांवें दवरलें. सर तर असलें पुरा पिंतूर म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार आसा जाल्यार आज सर्वेस्परा लागीं मागया, सुमया जेजू तुज्या मुलां म्हज्या दिश्टीक लागय, म्हज्या दोळ्यांक लागय, म्हजे दोळे गूण कर, म्हजी दिश्ट गूण कर. आनी हो देव म्हाका एका बापाय बरें पळोवंक म्हाका एक कृपा दी म्हूण आयच्या दिसा आमकां मागची गरज आसा मोगाचें न्हू. तो एक बापय म्हणलें हांवें तुवें चिंतूंक, तशें एक पिंतरावंक सर्वेस्परा देवाची कृपा आयच्या दिसा ह्या घडये हांवें तुवें मागची गरज आसा. कित्याक म्हजी आनी तुजी दिश्ट गैरी जाल्या, म्हजी आनी तुजी दिश्ट आंधली जाल्या, म्हजी आनी तुजी दिश्ट कुर्डी जाल्या. त्या देखून त्या खऱ्या देवाक तो एक बापय म्हणून पिंतरावंक हांव तूं सकोंक ना मोगाचें न्हू. आमच्या मोगाच्यांक आमी चिंता आसतना आमी तांचे विशयी विविध संबंध आमी चिंता मोगाचें न्हू. जर तर एक बापय आमकां मोगान पळयल्लो बापय आसा जाल्यार त्या बापायक खंडी जावन आमी कितेंच विसरना. तो आमचो मस्तो मोग करता, आमकां रक्षण करता. आमकां तो कशें भुरग्यांक हांवें वडून एक उदाहरण सांगलें, थंयसर अर्थक्वेक ह्या भुंयकांप जाल्ल्या वेळार रक्षण केल्लें. तस प्रमाणे ह्या बापांनी म्हाका तुका रक्षण केलां म्हणटा पवित पुस्तक. पवित पुस्तक म्हणटा आदाम येवेन पाताक कर्ण ती देवातावन पयस जालीं. पवित पुस्तक म्हणटा देवातावन ती पयस जालीं. आत्मीक थरान ती मरण पावलीं, आत्मीक थरान ती मरण पावलीं. आनी हो संबंध परत जोडूंक सैतान म्हणटा ना जायना, तितल्या सुलाभेर हांव सोडून ना. जर तर आमचे जर तर हांगा आमी संवसारीक रितीन सांगया, जर तर आमच्या एका भुरग्याक एका दरोडेकोरान डेकॉयटान येलें, कालें करता तो डेकॉयटान येल्यार कालें करता तो म्हणटा इतले पयशे दी, मोल विसरचें न्ही. आमी आतां मार्केटीक येता, केजीक एक 100 रुपीज जाल्यार मोल तें त्या हाका मोल. पूण डेकॉयट कालें करता, ताज्या हातांत आसल्यार मोल विसरचें न्ही, तो रॅन्सम विसरता म्हणटा. म्हळ्यार ताका आमी कालें म्हणटा सोडवणे सोदूडू म्हणटा, सोडवणे सोदूडू. आनी सैतानी म्हणालो खंयचेंय जायना, तुवें जर तर ह्या तुज्या भुरग्यांक सोडयचें जाल्यार तुज्यात पुताक दी, तुज्यात पुताच्या रागार जायचे आनी त्या दळा मात्र हांव वखद रावतलो. अनलेस यू गिव दॅट रॅन्सम. जाय तितले उल्लेख आसा पवित्र पुस्तकांत. असलो सोडवणें जायचें म्हाका, ही सोडवण जायची जाल्यार तेजें रगत तुज्या पुताचें जायचें. आनी सर्वेस्वर देव म्हणटा सांजवांच्या 3ऱ्या अध्यायान 16व्या वाक्यान म्हणटा, आमी सकाळ जाणा मोगाचें न्ही कोटेशन, देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो, ताका सत मानतलो कोणूच नाश जायना जावच्याक, बगर ताका सस्तीक जिवीत मेळच्याक, सस्तीक जिवीत मेळच्याक. म्हाका तुका ह्या मरणांतले भायर येवंक साध्य ना. कशें त्या भुरग्याक त्या भुंयकाम जाल्ल्या वेळार थंयच्यान ताका भायर येवंक असाध्य. ते 14 जाणां भुरगे सांगात आसले जाल्यार तांकां असाध्य. पूण बापायन येवन थंयसर तांकां सोडवण केली. आनी तस प्रमाणे पत्के सैमन जी येतल्या म्हाका आनी तुका ह्या पत्के सैवतान भायर येवंक मस्तो कश्ट मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव बाप जावन असो मुसळाचो बाप आपल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ताका ओपोवन दिता आनी म्हणटा तुमची सोडवण हांव करतां आनी अशें तुमी म्हजे थंय फाटीं येया म्हणलो एक ध्येय ताजे थंय आसा मोगाचें न्हू. सर्वेस्परान आदावे ग्रस्त आसतना ताणें सांगिल्लें आमी मोगान अशें हांव येतां तुजे कडेन उलयतां, एका मोगान एका कुटुंबा बरीं जियेया म्हणून. पूण कितें जालें,
सैतानान सांगलें आदा विवेक जायना तें कांय नाका म्हळां फोळू तें जाणवायचें फोळू थंय देवा पर्यंत जाताय थंय प्रतिस्पर्धी. आदा विवेन कितें केलें मोगाचें न्हू. आदा विवेन चिंतलें हांवें देवा पर्यंत जायचें बरें आनी खोटें म्हाका कळी जाय एक प्रतिस्पर्धी बरी त्या आदा विवेन चिंतलें. आदा विवेन चिंतूना हांव एक भुरगो हांव एक पूत हांव एक धूव म्हज्या डॅडान सांगलें बरें हांव करता म्हूण ताणें चिंतूना. बघा तांकांय आशा आयली आमी तशें जायचे आमी प्रतिस्पर्धी बरी आमकांय जाणवाय जायचे आमी कित्याक जावन नजो ताणें मात एकल्यान कित्याक जायचें म्हण चिंतलें. परिणाम कितें जालें मोगाचें न्हू. फतकाताव न्हू पडलीं त्या भुमी थंयच्यान आसच्या बागेत हांव ती भायर आयलीं. आनी त्या देखून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा 6व्या अध्यायांत 23वें वाक्यांत पतकाची मजुरी मरण पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्त आमच्या सुम्याची जोतय आमकां लाभलां तें सस्तेक जिवीत. हांवें तुवें आत्मीक मरणांत आसा मोगाचें न्हू. आनी ह्या सस्तेक जिवीत मेळच्या खातीर सोम्या जिसून ताज्या सर्वेस्परा देवा बापान ताज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक म्हाका तुका ताणें भेटोवन दिलें. आनी हो जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा तो म्हजो बाप मात न्ही तुजोय बाप कित्याक हांव बाली भेटोवन तुजो संबंद एक केला आनी आसता न्हू तुमी बाप तुमचोय तो बाप म्हजो बाप मात न्ही तुमचोय बाप असो एक संबंद जेजू मस्तू कडेन उल्लेख करता. आमी जाणा मोगाचें न्हू मस्तू कडेन सुमी जेजू देवाक बाप बाप म्हणटा ताजो बाप मात न्ही आमचोय बाप म्हणटा. आमकां सगळ्यांक तो गुलामपणान सोडयता मोगाचें न्हू. आमच्या आयच्या वचपांत आमी पळयता जर तर तुमी खोटें जावन आसून इतलें दितात कर सर्गेचो बाप तुमकां कितल्या वांट्यान पवित्रत्व दिना जायत कितल्या वांट्यान पवित्रत्व दिना जायत. आमी पळयलें तें वाक्य खोटें जावन आसून तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत. ओ आत्मो म्हाका तुका गरज आसा. आब्बा बापा म्हणाचें जाल्यार म्हाका तुका तें चिंताप येयचें जाल्यार ती बोगणां उठय जाल्यार तो पवित्रत्व गरज आसा. देखून जेजू म्हणटा तुमी पुरा संवसारीक बापायन संवसारीक संगती तुमी दिवंक शकतात. सर्गेचो बापय संवसारीक संगती दिता मात्र न्ही पवित्रत्वय दिता आनी हो जावन आसा मस्त गरजेचो मोगाचें न्हू गरजेचो. आनी त्या देखून रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायान 15व्या आनी 16व्या वाक्यान आमी पळयता कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाभरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना भागर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो करचें मरता. देवाचो वो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता मोगाचें न्हू. ओ आत्मो सर्वेस्पर बाप म्हाका तुका दिता. वो आत्मो म्हाका आनी तुका बापाक डॅड म्हणूंक बापा आब्बा बापय म्हणूंक प्रेरण दिता आनी तसो आत्मो शिकयता. त्या देखून आयच्या दिसा हांवें तुवें खंडिसावन मागोवंक जाय बापा डॅडा म्हाका तो पवित्रत्वाचें सकत दी. हांव तुका कोणगी म्हूण पिंत्रायना हांव तुका म्हजो बापय म्हूण पिंत्रायता आनी हें बापय म्हूण पिंत्रावंक त्या पवित्रत्वाची क्रियाळ सकत म्हाका तुका गरज आसा मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून असली सकत आसतना त्या वेळा मात्र आमी जाणा जाता ओ बापय कोण म्हणून. कित्याक इसाया प्रवादीच्या 49वें अध्यायान 15व्या आनी 16व्या वाक्यांत थंयसर इसाया प्रवादी मुखार सर्वेस्पर देव म्हणटा एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाई आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाई पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसारचो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या तळवांचेर बरयलां तुज्यो वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. वय मोगाचें न्हू म्हज्या तुज्या जिविताचे वणटी कोसलेल्या जावंक पुरो आनी त्या खातीर दुस्मान येवन म्हाका तुका एटॅक करतात. जर तर भारत देशाची वणटी म्हळ्यार बाउंड्रीज कोसळ्ळ्यार कांय जाता. पाकिस्तान चायना येवन एटॅक करता. बाउंड्रीज आमच्या गुत्तू घट्ट आसा जाय प्रोटेक्शन आसा जाय. आनी त्या देखून सुमी सर्वेस्पर देव म्हणटा जर तर तुमकां म्हज्या मोगाचें न्हू तुमचें बोवारें कितें आसा तुमचें वणत कितें आसा हांव ती पळोवन आसा. एक आवय
आपणा विसारल्यार हांव विसारचो ना असलो एक विशेष तरेचो मोग हो बापूय बसयता मोगाचें न्हू. आनी हो मोग जर तर म्हाका तुका बगना जाल्यार हांवें तुवें कितें गरजेचें म्हणलें सवाल. कित्याक म्हळ्यार बापूय म्हणल्या विशयान आयकलें, हो बापूय कसलो मोग दिता म्हणून आमी आयकलें. आतां सवाल हो असले म्हाका तुका तो बापूय म्हणलें भावन पिंतूर येना जाल्यार आतां आमी कितें करियेत. ताका म्हणटा पळयत पुस्तक, ताजें थंय ध्यान करूंक जाय मोगाचें न्हू. आनी देखून आमी उडयल्ले वाचले आमी देवाचें उतार जावन आसा, तूं वच बागील बंद कर आनी तुज्या बापा लागीं तूं उलय. आनी कितें जाता हो ध्यान करता आसतना मोगाचें न्हू एक विशेष तरान एक संबंध सुरू जाता. जर तर हांवें तुमचे लागीं विचारलें कॉन्टॅक्ट आनी कनेक्शन हाचे मदें व्यत्यास कितें म्हणून विचारल्यार कितें म्हणशात. कॉन्टॅक्ट आमी एकामेकाक कॉन्टॅक्टर आसा, एकामेकाक कनेक्शनार आसा. वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ए कॉन्टॅक्ट एंड ए कनेक्शन. संपर्क आनी बांद कोंकणीन सांगतले. संपर्क आनी बांद हाचे मदें व्यत्यास कितें. आमी सडाव सांगता म्हाका तेजें कॉन्टॅक्ट आसा सायबा म्हणटा. तो कोण जालो म्हाका बरें कॉन्टॅक्ट म्हाका बरें कॉन्टॅक्ट आसा म्हणटा. आनी म्हाका बरें कनेक्शन आसा सायबा म्हणटात. वास्तवीक तरान कॉन्टॅक्ट आनी कनेक्शन एक आमी ल्हानसो ह्या विशयान चिंता पडटा मोगाचें न्हू. एकटी एकल्या गुरूक एका जर्नलिस्टान एक सवाल केलें खंय. तुवें आमकां सांगलें वी शूड नो द डिफरन्स बिटवीन कॉन्टॅक्ट एंड कनेक्शन. तशें म्हळ्यार कितें म्हणालो खंय सांग आमकां म्हणून. तो गुरू त्या जर्नलिस्टा कडेन विचारता, तुका कुटां म्हूण आसा गे. हो जर्नलिस्ट हाका आन्सर करूंक जायना त्या देखून हो सवाल विचारता म्हणून. मागीर म्हणटा वय म्हाका आसा. कोण बरो आसात. म्हजी आवय सरल्या, बापूय आसा. बापाय कडेन नेक्स्ट सवाल विचारता, बापाय कडेन केदाळा तूं लास्टाक उलयल्लोय. हांव 1 म्हयनो जालो म्हळ्यार हें फॉरेन कंट्रीचें सांगचें तुमकां. 1 म्हयनो जालो बापाय कडेन उलोवन 1 म्हयनो जालो. मागीर तुजी भाऊ भयणी आसात म्हाका. ती केदाळे मेळ्ळ्या तुमी. आमी 1-2 वर्सां पयलीं क्रिस्मसाक सांगाता मेळ्ळ्या. कितलो वेळ सांगाता आसल्यात. आमी 3 दीस सांगाता आसल्या. आमी ओट्टू जेवले, ओट्टू केलें आनी ओट्टू बऱ्या मोगान उलयल्या पुरा. आमी 3 दीस सांगाता आसल्या. ताणें परत ताका सवाल विचारलें, तुज्या बापाय कडेन तूं कितें जेवलाय. तुका भलायकी कशी आसा. तुका कितें बगून आसा. ह्या विशयान तुवें सवालां केल्या हिंगी. आनी तो जर्नलिस्ट मस्तू रोडोवंक लागलो. कित्याक ती सवालां ताणें करूंक नात. बापाय उलयला, सांगलां, आयला. आनी त्या दाळा तो म्हणटा, गुरू म्हणटा हें जावन आसा व्यत्यास. तुजे भाऊ भयणी सांगता तूं जेवलय. तुज्या भाऊ भयणी सांगता खेलय. तुज्या भाऊ भयणी सांगता दोळ्यांक दोळे तुवें पळयलय. आनी तूं चिंताय इतल्यार सर्वस्व जालें म्हणून. हें केवल तुमचें कॉन्टॅक्ट मात्र आशिल्लें. तुज्या बापाय लागीं तूं उलयलोय, कॉन्टॅक्ट तुका आशिल्लें. तुज्या भाऊ भयणी लागीं उलयलोय, भाऊ भयणी सांगता जेवलय. हें कॉन्टॅक्ट मात जालें, कनेक्शन जावना. कनेक्शन केदाळा जावचें, बांद केदाळा येवचो. बांद काळज जाता काळजाक आसा तो बांद जावन आसा मोगाचें न्हू. केदाळा काळज जाता काळीज एका बांद जावन आसा. तें जावन आसा खरो बांद. तें जावन आसा खरें कनेक्शन. पूण हांव आनी तूं सडाव जाणा लोकां लागीं जावं दी, कुटुंबा लागीं जावं दी कॉन्टॅक्टर आसचें, सांगाता करचें. देवा लागीं कॉन्टॅक्टर आसचें. सांगाता आमी मागता मोगाचें न्हू. सांगाता आमी येवन मागता. पूण म्हजें काळीज त्या देवा बापा लागीं कॉन्टॅक्टर आसा गी, कनेक्शनर आसा गी म्हणलें आमी चिंतिसय. केवल आमी बांद जर तर ते आमच्या संबंदा भितर ना जाल्यार, केवल कॉन्टॅक्ट या केवल संपर्क मात्र आसा जाल्यार, संपर्क आसा
पूण बांदना त्या काळजाच्या सर्वेस्पराचें काळीज म्हज्या काळजांत हांवें तें एक करून घेवंक ना. कित्याक सकाळां वटो मागलें हांव घरा गेलों, सकाळां वटो बरसालो हांव घरा गेलों, देवा विशीं जायतलें उलयलो घरा गेलों, तें केलें हें केलें, पूण म्हजें काळीज त्या देवाच्या काळजा लागीं एक जावंक ना. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें जेजू म्हणालो, तुमी बापा लागीं मागतना कशें करी जाय, सगळें तुमी बंद करा, जनेलां बागलां पुरा बंद करा, कुडां बंद करा आनी वचून मागा, एकलोत्त वचून माग, ध्यान कर तुज्या देवा लागीं. अशें साबार जाणांन मागचें सुकणें मागा जाय तें मागोंक आमकां प्रेरण लाभता. मात्र सगळ्यां सांगाता मेळचें मागल्यार मागलें म्हूण मात्र न्ही मोगाचें सांगात आमी चिंता मुस्तपटी काम करचेंच आमचें देवाक आमी देवची सेवा म्हणटा मुस्तपटी ಕೆಲಸವೇ आमी ದೇವರ ಕೆಲಸ ಕಾಲ पुरा म्हणून आमी पुरा म्हणटा. दॅट्स नॉट द रिलेशनशीप कोणी कितलें सांगून देत, पूण मोगाचें जर तर म्हजो आत्मो आनी तुजो आत्मो त्या आत्म्या लागीं बांद या कनेक्शन ना जाल्यार, जर तर त्या ध्यानार बसून एकामेकाक कनेक्शन ना जाल्यार आमी केवल कॉन्टॅक्टार मात्र आसता मोगाचें आनी हें कनेक्शन जोडी जाय जाल्यार मोगाचें हांवें तुवें तेच पवित्र आत्मा लागीं मागोवंक जाय. देवा लागीं मागोवन बापा म्हाका दी तो पवित्र आत्मो, ह्या म्हज्या कुडी द्वारी म्हाका आत्मो जावन आसच्या तुका म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक जायना, कनेक्शन दवरूंक जायना, कॉन्टॅक्ट करूंक पळयत, संपर्क करूंक पळयत, हांव इगर्जीक वचयत, नोवेनाक वचयत, बायबल वचत पुरो करियत, पूण कनेक्शन तें बांद जोडूंक म्हाका जायना बापा. त्या देखून आयच्या दिसा सर्वेस्परा बापा लागीं आमी मागया मोगाचें सुमे जेजू लागीं सांगया, जेजू तुवें आमकां शिकोवन दिलें, तो जावन असो बाप आनी आमकां मागल्यार पवित्र आत्मो दिताय म्हूण तुवें बसयलें सुमया. आयच्या दिसा म्हाका पवित्र आत्म्याची सकत विशेश तरान क्रियाळ जावं दी आनी आब्बा बापा म्हणून आपोवन जसलें एक नवी सकत सर्वेस्परा सुमया जेजू म्हाका ह्या सक्रामेता मुखार मागता आसतना म्हाका आयच्या दिसा ती सकत दी आनी ह्या वरवीं ह्या बापा लागीं ध्यान करूंक, ह्या बापा लागीं भांदार आसूंक, ह्या बापा लागीं एक जावं म्हाका कृपा दी. जेजू म्हणटा त्या समार्य स्त्रिये कडेन उलयता आसतना देव जावन असो आत्मो ताका आत्म्यान आनी सतान आराधन करी मोगाचें जर तर हांवें कुडींत आराधन केलें जाल्यार तें केवल कॉन्टॅक्ट जायत, बट नॉट इट्स ए कनेक्शन, इट्स नॉट ए कनेक्शन. त्या बापाय लागीं हांव आनी तूं तसलो एक संबंद दवरया, तसलो एक बांद दवरया. मुखल्या दिसांनी आमच्या जिवितांत सर्वेस्परा देवा लागीं मागता आसतना ताका म्हणया, सर्वेस्परा म्हाका तुजे लागीं कनेक्शन कर, म्हाका तुजे लागीं कनेक्शन कर. जर तर आमकां तें कनेक्शन मेळना जाल्यार कित्याक थोड्या कारणान आमी आमच्या पत्की सैमातावन जावंक पुरो, कित्या खातीर मेळना ह्या विशयान आमी चिंतया मोगाचें ह्या विशयान आमी चिंतया. कित्या खातीर म्हाका तें कनेक्शन मेळटा आसना खंयसर हांव सुकोवन पडल्या, कित्याक म्हाका देवाचो मोग म्हाका अनुभव करूंक जाता आसना, ही खंयसर आमी सुकल्या मोगाचें ह्या विशयान आमी चिंतून नटया. देवाचो मोग आमकां भोगूंक आमकां करपा लाबोवन दी. ह्या वरवीं आमचें जिवीत नव्या सक्तीन ए रिन्यूड लायफ जावन, नव्या सक्तीन नव्या चैतन्यान भरिल्लें म्हजें तुजें जिवन जावं दी. आमीन.